नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो दीस हो खूब म्हत्वाचो आसलो. हाचें कारण म्हणजे आयज गोंयांत 2 लोकसभा मतदारसंघां खातीर वेंचणूक जाली आनी ही वेंचणूक अशा पद्दतीन मतदान जाल्लें आहा की एक मॅसिव टर्नआउट जो आसा तो वोटरांनी दिल्लो आसा आनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणान भायर येवन हे आयज मतदान केल्लें आसा. आतां ह्या दिसभरांतल्या मतदानाच्या घडामोडींचेर आमी गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यो अपडेट्स फेसबूक लायव्हाच्या वतीन मागीर ब्रेकिंगाच्या वतीन आमच्या वेबसायटीच्या माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान दीत आशिल्ले. आमी नॉर्थ गोवान आशिल्लो हांव स्वता आमचे मानेस्त जे आसा म्हणजे राजू नाईक सर आमचे संचालक संपादक ते सावथाक आशिल्ले. आमच्या स्टुडियोन भितर निरज नाईक सर आशिल्ले आनी आयज हे आमी तिनूच मानेस्त आमचे 2 मानेस्त घेवन आमी ही चर्चा घडयता. राजू सर वांगडा सावथाचो नियाळ घेवपाचो आमी यत्न करतले, नॉर्थाक जे कितें आहा तें उलोवपाचो यत्न करतले आनी स्वता निरज सर सुद्दां आपले पद्दतीन आयच्या ह्या सगळ्या मतदानाचें विश्लेशण करपाचो यत्न करतले. आमचें टायटलूच हें आसा की हू वील बेनिफीट फ्रॉम मॅसिव टर्नआउट. तर आमी सुरवात करता. सगळ्यान पयलीं राजू सर हांव तुमचे कडेन येता. आयज तुमी दीसभर सावथाक तळ ठोकून आशिल्ले, साश्टे भितर तुमी सगळ्यांक भोंवले, राजकीय फुडाऱ्यांक मेळ्ळे, सामान्य मतदारां वांगडा तुमी भासाभास केली. कितें दिसता तुमकां आनी हो जो मॅसिव टर्नआउट जो आयिल्लो आसा तो कोणाक बेनिफीट थारतलो? आमी सामकें निमाणे कडेन उत्कंठ वाडोवया मरे. एकदम कितें सांगया लोकांक सारकें बरें आमी एक समरायज करया. बरें एनालिटिकल चर्चा करपाक. पळय हांव सगळे कडेन भोंवलो. म्हजी अपेक्षा कशी आशिल्ली की साश्टीन भितर सामके मोठ्या धंडणीत ते लोक येतले कारण ते लोक वोकल सालसेतींतले लोक न्ही सदांच वोकल आसतात गोंय घडोवपाक. ओपिनियन पोल मेरेन ते आज मेरेन साश्टी सदांच गोंय चलयता अशें आमी म्हणटाले. हालीं न्ही मातशी तो पळय जो कितें साश्टीचो पळय जो कितें कलर आशिल्लो तो आतां बदलून हळू नॉर्थ गोंया कडेन वचपाक लागलो. इतल्या खातीर कारण साश्टींतले हळू लोकांची संख्या कमी जावपाक लागला. मूळ गोंयकार ते भायर वचपाक लागले. मागीर ते ड्युअल सिटीजनशीप मागतात. मागीर तांचे भितरच एक कितें अस्वस्थकाय आमकां निर्माण जाल्ली पळयता. सो तो बाबा ह्या इलेक्शन एक क्रुशियल म्हजे कोतान आशिल्लें. इतल्या खातीर क्रुशियल कारण गोंयचें अस्तित्व गोंयचो वेगवेगळे प्रश्न तांणी ह्या वेळार दसाक लायले. सो ते मुखार येतले, ते मोठ्या संख्येन येतले. पूण हांव जेन्ना पयलो साश्टीन भितर सरलो आमच्या वेर्णेच्यान हांव जेन्ना भितर सरलो साश्टीन जाल्यार पळयल्यार मतदान केंद्राची कोण गर्दी ना. म्हणजे लोक सरळ वचून मतां मारताले. बायलो म्हाका दिसताल्यो. हांव मडगांव पावलो. हांव स्वता मडगांव वोटींग केलें अंदाज 10 वरांचेर. जाल्यार हांव सरळ म्हज्या बुथान गेलो कोण ना. डायरेक्ट व्हरून ते रावताले कोण येता काय. सो हांव डायरेक्ट गेलो. हांवें वोटींग केलें. थंयच्यान सहज भायर आयलो. मागीर आमी गेले नुव्यां. नुवेच्यान मागीर आमी गेले बाणावले जेन्ना भितर सरले पयला सुरवातेक कोण ना पूण अंदाज आमकां 12:30च्या काळान आमी पळयलें जाल्यार बायलांची संख्या वाडपाक लागली. आनी जी पळय कितें ही परिस्थिती आमी हांगा पळयली बाणावले पळयली ती सगळ्या सरसेन दिसली. बायलो मोठ्या संख्येन येताल्यो उबे रावताले लायनीक. दादले येतालेच ना अशें न्ही. दादले भायर वचून चकाटां मारपाक बरे आसतात व्हडल्यो व्हडल्यो खबरी म्हणटात. सो बायलांनी बोवाळ करनासतना कारण चर्च धर्मसंस्थेनूय सांगिल्लें न्ही लोकांक वचून सेक्युलर वोट मारा. सो लोकांक खबर आसा सेक्युलर म्हळ्यार कोण ते. मदींच BJPन बी सांगिल्लें आमी सेक्युलर आहा म्हणून. सो ते मत आमकां मारताले. पूण आमी पळयलें बायलांनी मुखार आयल्यो. बायलो वोटींग करताल्यो. सारके सुत्रबद्ध रितीन तांणी वोटींग केलो. पूण परत हांव तेच सांगता आमी जेन्ना साश्टींतल्यान कमी आशिल्लो न्ही उत्साह आशिल्लो. पूण म्हजे कोतान कशें आशिल्लें की 6000 मिनट्सान 80% वयर मतदान म्हाका साश्टी कडल्यान अपेक्षीत धरिल्लें. कारण आमी जेन्ना हिशोब मांडटात तो हिशोब कसो आसा की फाटल्या वेळार मडकय हें सुदीन ढवळीकरालें बालेकिल्लो तो फाटल्या वेळार काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो तो BJPत नाशिल्लो. सो ह्या वेळाचें पळय कितें वोटींग थंय जातलें तें BJPक वतलें हो एक धरिल्लें. मागीर आमी धरिल्लें सावड्डे सांगे हांगा मोठ्या प्रमाणाचें मतदान जातलें काणकोणा मोड्डा. सो तें पयलीं आमी कितें हिशोब धरिल्लो तो तशें जालां. पूण ताका टक्कर दिवपा खातीर 80% मतदान 66 जावपाची शक्यताय आशिल्ली आनी तें जावपाची गरज आशिल्ली. तें जालें ना. आनी ताका लागून जे पळय आमी पळय तो हिशोब आतां काडला की जंय म्हणून हिंदू प्राबल्य आसा थंय खूब मोठें मतदान जालें. सांग्यार 82% जे आतां आमचो जो अहवाल आयलो तो हो पक्को न्ही हो आनी वाडटलो. ताजे नंतर सावड्ड्या सारक्या जाग्यार 80%. केप्यां 73, मडकय 75.73. हे आतां 5 वरांच्या नंतर ते अपडेट जायतात. काणकोणा 76%. हो पर्संटेज आनी वाडटलो. सो दीस इज मॅसिव वोटींग.
सो तुमचो मुद्दो असो आसा की हिंदू मतदार हिंदू बहुल भागांत जे मतदान जालां ते मोठ्या संख्येन जालां सो एक हो बेनिफीट कोणाक जातलो सर? आतां तें आमी निमाणें उलोवया हांव तुका सांगलो उत्कंठ वाडोवपाक हांव म्हणटा अशें की ही हो जो पळय पर्संटेज आसा हातूंत भितर सगळी काय BJPचे वोट आसना. शेवटी कशें आसा काँग्रेसी कडेन यंत्रणा ना. फॉर एक्झाम्पल आमी पळयलें नावेली सारके एरियेन नावेली खरें म्हळ्यार एक मॅसिव मॅन्डेट काँग्रेसीक दिवंक शकता पूण तांणी विश्वास कोणाचेर दवरलो तें म्हाका खबर ना. पूण थंय काँग्रेसीचे लोक मतदारांक भायर काडपाक मतदान केंद्राचेर तांकां मार्गदर्शन करपाक कोण नाशिल्ले. तांणी जांचेर काँग्रेसीन जांचेर विश्वास दवरिल्लो ते थंय नाशिल्ले. जालें की कितें काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी हांणी एकठांय काम केलें इलेक्शन प्रचारा मेरेन. आम आदमी पार्टीचे लोक तर चड दिसताले कोपरा सभा कॉर्नर मिटिंग्स घेवपाक वेगवेगळे कडेन तांणी बरे तरेन मोबिलायजेशन केलां मतदाना पयलीं. पूण आज आमकां तांचे लोक सांगताले आमी मागले बाणावले सारके जाग्यार वेळ्ळी सारके जाग्यार थंय तांचे आमदार आहात की तुमकां सबंद हे जे पळय भायर मनीस बसतात न्ही ते आमकां दियात. काँग्रेसीन आमकां दिलें ना. परिणाम जालो की तेंय ना हेंय ना. काँग्रेसी कडेन तर यंत्रणाच ना उबे करपाची. म्हणजे मिसमॅनेजमेंट जाला आपाचे आनी काँग्रेसीचे फटको वोटिंगाचेर बसला. ओके सर तुमी आयज दीसभर स्टुडियोन आशिल्ले तुमी सगळे घडामोडी पळयल्या तुमकां कितें दिसता हे जे जो मोठ्या प्रमाणात मतदार भायर सरला तेणी मतदान केलां सो सरान जशें विश्लेशण केलें की हिंदू बहुल भागांत मोठ्या प्रमाणात मतदान जालां वेरेज क्रिश्चन भागांत जे नावेली सारक्या भागांत थंय जी मिसमॅनेजमेंट दिश्टी पडली आप आनी काँग्रेसी मदीं अशें सरान ते उलयले कारण आयज ते ऑन ग्रावंड आशिल्ले. तुमचें निरीक्षण कितें आहा ह्या जे सगळ्या मोठ्या संख्येन मतदान जालां तेचेर? ना एक्चुली खरें म्हणजे एक हाय टर्नआवट इतली सरप्रायझींग आसा कारण काल पर्यंत व्हडलो पळयत जाल्यार खंय उत्साह दिसनाशिल्लो लोकां भितर. खंयच ते इलेक्शन आसा म्हणून सुद्दां कळनाशिल्लें भायर पळयत जाल्यार कोण सगळे इतले निरुस्वारे आशिल्ले आनी कोणाक खंयचे कडेन कशें हें नाशिल्लें काय हाचो तो वायब्रन्सी ना हें आशिल्लें तो वातावरण नाशिल्लें. तरी आसतना इतली वोटींग जाता हें रियली सरप्रायझींग. एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट म्हणजे हें जे हाय टर्नआवट म्हणटा आमी 80 क्रॉस जातलो हें टर्नआवट ताजो मेन फॅक्टर कितें आसा तें पळोवचें पडटलें आमकां. मेन फॅक्टर सावथ गोवा सावड्डें सांगे आनी काणकोण हे तीन कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पर्संटेज ह्यूज वाडल्या आनी ताजे खातीर ही पर्संटेज वाडल्या. परत नॉर्थ गोवान भितर सांकळी पोरये वाळपय हे तीन हातूंत 86 87 क्रॉस खूब म्हणजे आयज म्हणजे हायेस्ट म्हाका दिसता हे पर्या बिर्या जे आतां मतदान जालां वोटर टर्नआवट जाला. सीएम विल बी व्हेरी हॅपी. कशें कॉम्पिटिशन ताजे शेजारचे मतदारसंघा कडेन आसता सो ताजे परत चड कारण निमाणें आमचो पळय जो बाबा आसा तो सुद्दां सांगतली कित्याक आपूण सामकी कितली व्हडली लीड दितलो पूण तितलीच व्हडली लीड सीएमान जर समजा सांखळी जर दिली सो हाजे पळय आतां सीएम लक्षांत घेयात सीएम उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय सारकोच भोंवतालो वेल्यान दक्षिण गोंयान सीएमाचें अस्तित्व खूब आसा कारण कॅन्डिडेट नवी तिका राजकारणान भितर सामकी नवी तिका इंट्रोड्यूस करपा पासून तिका जिखून हाडपा पर्यंत जे कितें परिश्रम घेवपाक जाय सीएमान घेतले प्रत्येक जाग्यार सीएम गेला. आज सुद्दां नॉर्थ गोवान तो दिसलो मोती दोंगरार दिगंबराच्या हाजेर मतदारसंघात दिगंबरान म्हाका दिसता धांवो गेलो प्रमोद धांवून गेलो. सो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो लक्ष दिवपाक कितलो पावलो आमकां कळना पूण तो भोंवतालो आनी तो भोंवून ताणें जर सांखळे जर येदे व्हडले लीड इतले मोठे पर्संटेज जर दिल्या सो लास्ट टायम जी तांणी मिस्टेक केल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन टायमाची जी विधानसभे खातीरूय मातशें लागीं पाविल्ले ती तांणी ह्या खेपे म्हाका सिरियसली ताजेर काम केलां अशें दिसता. पूण सर आतां हितून फॅक्टर खंयचो इतलो लोक भायर येवन मतदान करपा खातीर सीएम हो फॅक्टर म्हणटा तुमी काय तांणी स्वता एक प्रोपोगेंडा बीजेपीचो नाही एक गजाल खरी की बीजेपीची पळय जी यंत्रणा आसा ती यंत्रणा तांणी बरे तरेन कामाक लायली. दोनूय आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करता सेंट्रल पळय जो तांची बीजेपी पार्टी आसा ही सामकी पळय कोणा प्रत्येकाक ताणें भायर काडपाक लायिल्लें. पळय मरे तूं ताणें एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी दवरुना जंय नाराजांक पेल्यान दवरल्यात. ताणें आमच्या मांद्रे मतदारसंघान घेतो तांणी तांचो मनीस आसा जिताक ताणें आपल्या लागीं हाडला. दुसऱ्या लक्ष्मण पार्सेकर आसा सोपटे आसा संगीता बरोबरचो चेडो येयलो तेका हाडलो एक्झॅक्टली दिपक पावसकर पेल्यान आशिल्लो ताका लागीं घेतलो मिलिंद नायक. सो तांणी एक फातर असो पेल्यार दवरलो सगळे फातर जितले म्हणून
आपल्याकडे येवपाक शकता. तशें ताणें सगळे जितले म्हणजे हाका एक हें लागता एक लक्षात दवर ताका एक चिकाटी लागता. कशें आसता हो नाका म्हाका आमी जिखतात आमकां पडून वचून अशें ना. बीजेपीन प्रत्येक जाणाक हाडला. मिटिंगू काय बरं घेतलो ते पळय मरे. तांणी सावथ गोवाचें एग्जाम्पल हांव केन्नाय न्ही फोटे पळयतालो. फोट्यान भितर न्ही तुका ते तांची वायब्रन्सी कळटा. आतां पल्लवी धेंपेच्या दक्षिण गोंयच्या खाची कोनशान ज्यो पळय सभा जाल्यो अरे महिला फोर्स असो दिसतालो आनी तांचे मुखार चेअरफूल. हांव सुद्दां म्हणटा चैतन्यदायी कशें आसता काँग्रेसीचे लोक धरून हाडिल्ले आसतात पयशे दिवन म्हणजे बसतात चैतन्य धरून हाडप वेगळें. एक तुका धरून हाडल्या म्हूण कळटा. फॉर एग्जाम्पल सांकवाळाची प्रायम मिनिस्टराची सभा जाली 50,000 आसूं किंवा 40,000 आसूं कोण येतलो इतली 40,000 आसूं पूण वायब्रन्सी कळटा न्ही. ते म्हणटात एका अर्दान तुमचो मोबायल लायट लायले हात दोनी वयर करा हात दी घोशणा. पण सांकवाळचे सभेक पुराय गोंयच्यान लोक येयल्ले अशें ना की फक्त सावथ. ताणें अशें जाहीर केलां. हांवें मुलाखत घेतिल्ली सदानंद तानावडेची. ताणें सांगलें आमी सांगिल्लें आमकां वयल्यान विचारताले आमी हाडू आपणें म्हणलें नाका सावथाच्यान गेले आसतले बी थोडे पूण नंबर्स तांणी दाखयले. नंबर हांव सांगता तांचें ऑर्गनायझेशन काम. सो इतले जर बायलांचे वेगळे ग्रूप वेगवेगळे लिडरांचे वेगळे कार्यकर्त्यांचे वेगळे हे ताणें म्हणजे सिस्टमॅटीक जे पळय केलां न्ही कांय गजाली ज्यो केल्यात त्यो आमकां सामकी त्यो अधोरेखीत करच्योच पडटल्यो. ते आमकां मेन्शन करचेच पडटले. इतले बीजेपीची जर आमी म्हणटा न्ही तांचे 2.5 लाख मेंबर आहात. खंय आहा तुमचे 2.5 लाख मेंबर हे पळय आमचे 2.5 लाख इतले आसात. सो हांवें म्हणिल्लें हांवें बरयलां बी प्रायम मिनिस्टर सभेक जर 50 लाख लोक 50,000 लोक जर आयल्यात थंय +4 प्रत्येक जाण 4 ते 5 जाण हाडटलो. सो ते पळयत जाल्यार दिसता न्ही सांग्या सारके एरियेन इतले मॅसिव लोक येतात. काणकोणांत अशी लक्षात दर गव्हर्मेंट इतले वर्सां चलता सेंट्रल चलता गव्हर्मेंटाचें विरोधी वातावरण आसा गव्हर्मेंट आसा इन्क्लुडींग नॉर्थाक आसा. आयज हांव जेन्ना नॉर्थाक भोंवलो तेन्ना इतली एंटी इन्कम्बन्सी आसा भाऊच्या अगेन्स्ट. प्रत्येक जाण म्हणटा की 5 फावटी आमी हाडलो तेका 5 फावटी. पूण आयज जर वोटींग जर आमी पळयत जाल्यार ही एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर उलयताले वयर काय कितें एंटी आमी ते म्हणटाले भितर सामकी असंतोश आसा भायर लोक उलयना खंय उलयना लोक भायर आयले आनी आयल्यान बीजेपीन आपलें ऑर्गनायझेशन दाखयली. सो बीजेपी कडेन टक्कर दिवप जर काँग्रेस चिंतता तांकां तशे तरेची यंत्रणा उबारची पडटली. बेटे कोणा तरी हाडले उबे केले आनीक 2 भाशणां ठोकली अशें म्हणून चलचें ना. संघटनेचो पावर बेजिकली म्हजे कोतान म्हाका दिसता हो संघटनेचो पावर आनी मोदी पावर अशें म्हणटा. जस्ट संघटना न्हू मोदी पावरूय फॅक्टरूय भितर आसा. कारण आयज आमी नॉर्थाक सर जंय गेले जंय उलयले लोक हांगा कोण भाऊचे कांयच उलयनाशिल्ले सीएमाचे कोण कांय चड उलयनाशिल्ले. ते म्हणटाले की आमकां मोदी जाय म्हणून आमी मागीर ते यूथ आसूं मागीर ती बायलां आसूं मागीर ती जाणटी आसूं मोदीचे गारूड जे सर आसा मोदी करिश्मा अजून पर्यंत आसा अजून. आनी ताका कावंटर करपी सर कोण आसा अशें दिसता तुमकां काँग्रेसीन तरी ना अशें म्हाका दिसना. न्ही ही मरे एक फेज आनी एक वेवूय बी अशें आमच्यांनी आतां हे जे व्हडलो 80चे वयर जर पर्संटेज गेले आनी ती वताच ती ही एक वेवूच आसा. मोदी वेव अजून आसा आनी लोक ताका हांव बळी पडले अशें म्हणना पूण लोक ताजे बरोबर ताजे वेवी बरोबर लोक वतात. आनीक एंटी इन्कम्बन्सी लोक उलोवपी खूब जाण मेळ्ळे आमकां साश्टी खंय रे ते 15 लाख आमकां मेळपा आसले आमी रावले कांय मेळूना खंय ते आमकां जॉब दिवपा ते रावलो लोक म्हणटात. लोकां भितर अस्वस्थकाय आसा. लोकां भितर सरकारच्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर लोक टिका करतात. मोठ वोट ते बीजेपीक दितात. सो हो जो पळय आतां मॅसीव जो पळय कितें टर्नआवट जाला हो म्हजे कोतान सत्ताधारी पक्षाक जाला. दोनूय कडेन जे पळय ताणें उमेदवार दवरिल्ले हे दोनूय उमेदवाराक कांय प्रमाणार एक आस्वस्थता म्हणजे ताणें आज सुशेगाद न्हिदूं येता. सो तुमी आमच्या प्रश्नाचें उत्तर आतां दिलें की हे मॅसीव टर्नआवट हो कोणाक फायदेशीर थारतलो. तर सर म्हणटा की हो मॅसीव टर्नआवट जो आसा तो भारतीय जनता पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष आहा ताका फायदेशीर थारतलो. तुमचें सर हेंच मत आसा. नॉर्थ गोवा जर पळयलें जाल्यार डेफिनेटली नॉर्थ गोवान कांय आमी हें करपाकूच शकनात कारण इतली सिंपल आसा अरिथमॅटीक. कारण तांचे कडेन इतल्यो मॅसीव जे 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी जो पळय वोटर टर्नआवट आसता आनी तो डेफिनेटली 70 भितर विश्वच्या शिवाय आनी कोणाक वचपाक ना तो वोट. थोडं मतां आरजीक वतली अशें म्हणटात की 15,000 वयर वचचें ना.
फाटल्या वेळार ताका कितें पडिल्ली ताजे परस फाटल्या वेळार ताका कितली पडिल्ली आर्जीक 11,000 प्लस रमाकांत खेळपाक एक 5,000 तरी मतां आसतली. सो 11 ते 5 हे धरले जाल्यार एक 20,000 मतां कांय प्रमाणात हांगा वतली. सो खलपाक मेळूं शकतात. हय पूण मॅसिव चंक हो बीजेपीच्या अर्दान दाल्यान पडटलो नॉर्थाक आनी सावथाक. बट सर अशें म्हणटा की पेडणे तालुको जो आसा तो मातसो बीजेपीक चड नेगेटीव आसा अशें जे उलयतात ते 70तली लीड ही पेडण्या अशी कातरून वचपाक शकना. आनी एक तुका सांगता आतां ज्या पद्दतीन वोटींग जालां न्ही तें पळयत जाल्यार म्हाका न्ही विरोधकांक थोडे तरेचे अशें कितें तरी थाकाय मेळटली अशें दिसना म्हाका. कारण एक गोंयची न्ही पुराय मानसिकता जी आमकां मानसिकता आमकां दिसताली पळय न्ही फक्त नॉर्थ गोवान आसतली तशें दिसना. सावथ गोवा काणकोण आनी सांग्यार ह्या ग्रामीण भागांनी जर ही जर वेव पावता हाजो ती पेडण्यां पावल्या. म्हाका ती तशी दिसना की पेडण्यां वेगळे तरेन मतदान कशें करतलें जेन्ना 70 आनी सांखळे इट्स नॉट अ वेव. सद्या वेव बीन कांयच ना एक्चुली. आतां हें आसा तें प्युअर ऑर्गनायजेशनल स्कील तांणी जे भायर काडल्या लोकांक ते तांच्या हाज्या संघटनेच्या बळाचेर भायर काडल्या. संघटना दोन भशेन भायर काडटा. एक लक्षांत दर मतदार म्हळ्यार गोरवां न्ही. गोंयचो मनीस सुशिक्षीत तूं अशें म्हणटा की मतदार गोरवां जालो ना आमदार तांचो ठरयता अरे या रे वोट केले वेले अशें जायना. मानसिकता तयार केल्या कित्याक तयार जाल्या कारण ती दे कन्वर्टेड इंटू ए वेव. ती तांकां तांणी तयार केल्या तांकां भायर काडल्या कितें वेव वेगळे तांकां फायदे जातले म्हूण केल्या. पळय म्हणटा सरकार जर इतलीं वर्सां आसा 10 वर्सां आसतनाय जर लोक जर सगळे प्रश्न जर पेल्यान दवरून बीजेपीकच मत मारतलो म्हणटात. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्वताक मायनींग विक्टीम म्हणटा मायनिंगा खातीर इतलो प्रॉब्लेम जाला म्हणटा आनी ते जर इतले वोट करतात आनी एक्झॅक्टली. सो हे जे सगळे विशय आसा पळय सरान जशें म्हटलें मायनिंगचो विशय म्हादयचो विशय बाकीचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आनी कितें कितें लोक आनी आनी एक इंट्रस्टींग गजाल ती उलोवपाक जाय आमी. मडगांव फातोर्डा आनी पणजे सिटीनी इन्क्लुडींग वास्को मतदान कमी जालां. तातूंत पणजे चड कमी पणजे चड कमी जालें तें जें कितें तुमी वाट लायलें पणजेची लोक पिकार जाल्यात लोक भायर आयले ना लोकांनी लोक उलयनात. आमी टीव्ही जर कॅमेरा घेवन गेल्यात लोक भितात पूण लोकांनी मतदान भायर येवना. मडगांवां तेंच जालां. मडगांव म्हजे कोतान कमी मतदान जालें तें बीजेपीचे अगेन्स्ट जालां की कार्यकर्ते खंय पळय बीजेपीचे आनी ते मातशे वाजेल्यात ते भायर सरुनात. फातोर्डा कमी जाला तें खबर ना म्हाका पूण फातोर्डा अशें म्हणटात की फातोर्डा आनी मडगांव दिगंबराक एक शह मडगांवांत लोकांनी दिला. आनी कारण दिगंबराचे पळय जे तळ आशिल्ले तातूंत भितर कांय मेन मुस्लीम ताजे वोटर आशिल्ले ते ह्या वेळार दिगंबराक तांणी वोटींग करूं ना. मोती दोंगर हो एक दिगंबराचो बालेकिल्लो म्हणटा गड त्या मोती दोंगराचेर दिगंबराक शह दिवपाचो प्रयत्न जालो अशे तरेची आमकां बातमी येता. सो दीस इज समथींग सम कायंड ऑफ ए रिसेंटमेंट. पणजे वास्को मडगांव शहरांतल्या लोकांक तुमी ग्रहीत धरनाकात हो संदेश दिला. सर हो संदेश दिला सगळें मान्य आहा पूण फाल्यां खासदार दोनूय निवडून येतले बीजेपीचेच. सो पणजेचो स्मार्ट सिटीचो विशय फक्त पणजे पुरतोच मर्यादीत आसा भायल्या लोकांक कांय पडिल्लें ना. तूं म्हणटा तें तशेंच म्हादय ही 70 सोडून बाकी सगळ्या लोकांक पडून गेले बरें 70 पडून वचलो. हे कशें ह्या प्रश्नाची ही मरे गुंतागुंतीचे विशय सद्या जी पळय म्हणून ही वेव म्हणटा हांव आनी म्हणून त्या आमदारांचे प्रभावूय म्हणटा हांव. लोक कांय जाण कांय कडेन लोक सामके आमदाराचे फाटल्यान गेल्ले आहात आनी एका अर्दान ते वयलें तो करिश्मा तोय आहा. सो हें एक डबल इंजीन सरकार. कारण कितें आसा आतां अशें जाल्यार मानसिकता लोकांची की दे आर नॉट कन्सर्न अबाउट स्टेट इश्यूज. राज्याचे इश्यू बद्दल 10 जाणांच्या इश्यू बद्दल कोणाक कळना. म्हाका पर्सनल बेनिफीट कितें जाता म्हाका जॉब मेळटा म्हाका आनी कितें मेळटा. सो आयज इलेक्शन ह्या लेवलाचेर पावलां. स्टेट इश्यूज आनी एक गजाल ह्या सगळ्या हातूंत भितर आहा. बीजेपी कडेन आशिल्लीं संसाधनां बीजेपीन प्रचंड पयसो खर्च केला ह्या इलेक्शनाक. कोण येता आनी एवरीबडी इज हॅपी बीजेपीन तांकां हॅपी दवरल्यात. सो लोकांक निमाणें तूं म्हणटेच खरें की ते काँग्रेसवालो खंय दिसतीच पडना. काँग्रेसवालो तो चेहरा अनवळखी चेहरा तो थंय सांग्यारय पावलो ना तो काणकोणाय पावलो ना तो सावड्ड्याय पावलो ना. ताका आमी कित्याक ताका खंय सोदपाक वतले. सो अशा परिस्थितीन भितर लोकांनी तें मतदान केलां आनी तूं म्हणटा पयसो आयला.
प्रचंड पैसो ह्या इलेक्शनान वापरला. इट इज अ मेजर फॅक्टर एक्चुअली. मनी इज अ मेजर फॅक्टर. करेक्ट. जर कंपेर करून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट्स अ बिग डिफरन्स, ह्यूज डिफरन्स. हय आनी काँग्रेसी कडेन पयसोच ना म्हणून ते पैसोच ना, जाहिरात दिवपा पैसो So फक्त संघटनाकूच आमी सर हे संघटनेचे श्रेय ना. ते संघटना हे पळय दोनूय भशेन फक्त पयशे वाटले म्हणून मत मेळनात, फक्त मोदीचो करिश्मा दाखयलो म्हणून मत मेळनात. हो सगळो पळय ऑर्गनायझेशन अशें पळय काम आहा तें ऑर्गनायझेशन काम कशें सांगता तुका की तो पयसो योग्य मनशा कडेन पावपाक जाय. तूं जर मदले दलाला कडेन दिलो दलाल खावडो उडयता, निमाणे मनशा कडेन मेळना. सो हातूनय ऑर्गनायझेशन येता. सगळ्याच बाबतींत ऑर्गनायझेशन इज आसपाक व्हेरी जाय. इम्पॉर्टंट. म्हणजे ती पाकिटां दितनाय ऑर्गनायझेशन सारकें आसपाक जाय. ऑफकोर्स सिस्टमॅटीक पावपाक जाय लोकांक. सारकें निमाणे मनशा मेरेन लाभ मेळपाक जाय. मदल्या मदीं काँग्रेसवाले मदींच खाताले. सो आता काँग्रेसीची स्थिती ना संघटन ना पैसो ना लिडर सारकें आणि ना जनाधार सारकें अशी परिस्थिती जाल्या अशें आमी म्हणूं येता. सारकें. आनी ही एक फेज आयल्या, ती फेज पूर्ण भारताकूच आयली न्ही, खुबशे युरोपीय देशांनी आयल्या. एक उजव्या शक्तीचो प्रभाव सगळे कडेन वाडला आनी तो वाडला कारण लोकांक कितें आहा न्ही, लोकांक आपूण आपल्यालो देश, एक राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती ती धर्म तातूंतल्यान येता. हे सगळें येता आनी लोकांक तें भुल्लसवणी दिता. सर आमी आनी एक म्हणटाले की राम मंदिराचो इशू चड तितलो उलोवप जायना आनी कांय जायना, पूण तो प्रत्येक मतदाराच्या सर मतीन आसा. आनी आयज जे मतदानाक लोक भायर सरले म्हाका दिसता तो एक व्हडलो फॅक्टर आसा. तूं ना कशें म्हणटालो हे वेव जी पळय आहा न्ही, ह्या वेवांतले हे सगळे गांवांतले लोक आनी खूब जाण अयोध्येक बी वचून आयले. ट्रेनी दिल्यो न्ही, स्पेशल ट्रेनी दिल्यो. थंय बोर्डांक खूब त्रास जालो, खंय पूण जाप काडना ते वचून आयले. तेंच उदक खंय सारकें नाशिल्लें, थंयच न्हिदताले, तीच खंय पांगरोणां 10 दीस वापरची पडले. हाका हाजे नंतर तो व्हरलो येयलो तो. तरी आसतना देवाक ते पांय पडून ताजे तांकां अजुनूय मनान धन्य धन्य. बहुसंख्यकांचे लांगूल चालन म्हणप एका काय अल्पसंख्याक कितें म्हण मतदान जेन्ना आयलें आनीक अशे तरेचे मोठी लोकसंख्या जेन्ना आसता तेन्ना कांय प्रमाणार ताजे फायदे तोटेय आसतात. एक फायदो कितें की जनजागृती, लोकशाहीचो येदो व्हडलो तमाशा म्हणून किंवा लोकशाही येदी व्हडली जात्रा म्हण किंवा येदो व्हडलो उत्सव म्हण, येदो व्हडलो उत्सव जाता तेन्ना तुका खर्चेच पडटात, दोल वाजोवचे पडटात, लोकांक हार घालचे पडटात, फुलां उदोवची पडटात. ऑस्कर रिबेलोन एक बरो स्टेटमेंट केलो. तो म्हणटा आपूण इतलो फ्रस्ट्रेट जाला ह्या सिस्टमा कडेन, म्हणजे कितें एवरी टायम वोट करता आनी आमचो MLA वता दुसरे फाटीन वता. हें कितें हाजो हें कितें काय इलेक्शन्स म्हणटा ते फकण जाल्या म्हणून अक्षरशः. आतां हाजे फुडें लोक जे कोण म्हणटात की आमी सिस्टमा कडेन फ्रस्ट्रेट जाल्या, आमी ह्या सरकाराचेर फ्रस्ट्रेट जाल्या, तेंच्या निर्णयाचेर फ्रस्ट्रेट जाल्या, एडमिनिस्ट्रेशनाचेर, हें आतां आमी आयकून घेवप काय कितें म्हणून करप? न्ही म्हाका दोन दिसता. ऑस्कर फाटल्यान रावन उलयता. ऑस्करान इलेक्शनाक कित्याक उबो रावलो ना? ऑस्करा सारक्या तडफदार नेत्याक गोवा बचाव अभियानाच्या नंतर एक ऑफर आयिल्ली उबे राव. काँग्रेसीन तिकेट दिवपाक तयार दाखयल्ले. ऑस्कर फाटीं सरता. हें तशें ना. तूं इलेक्शनाच्या जर लोकशाय मानता आनी तुका जर ह्या प्रक्रियेचो भाग जावपाक जाय न्ही, तूं भितर सरपा जाय आनी बोवाळ मारपाक. तूं भायर रावन फक्त पिरंगा हें लोकशायेन बसना. कोणे तरी आवाज उडून कोणे तरी रस्त्यार येवपाक जाय न्ही. आनी ही पोजिशनां सगळीं भरपाक जाय न्ही. प्रत्येक राज्याक मुख्यमंत्री जाय, प्रत्येक राज्याक मंत्री जाय, जायत न्ही ते. सारकें. सो कोण तरी वतलो न्ही. चळवळी हे सगळे न्ही चळवळीचो भाग हो. आमी जेन्ना काँग्रेस जेन्ना दुबळी जाता म्हणटात, ह्या वेळार काँग्रेस स्ट्रॉंग जावपा खातीर लेखक, विचारवंत वेगवेगळे घटक आयले. काँग्रेसी बरोबर तांणी देशभर प्रयत्न केले, काम केलें न्ही. गोंयांतलेच लोक फाटीं कशे म्हाका कळना. आमचे लेखक आनी आमचो कार्यकर्ता वर्ग एकलो उलयना. वेगवेगळी कारणां ताणें दिलीं. धेपो आमचो फ्रेंड म्हणलें कांय जाणांनी, कांय जाणांनी म्हणलें आमकां ना बिजनेसान भितर आमकां त्रास जातलो म्हणलें. लोक तोंड धापलीच. सेम ती सायकोलॉजी. सारकें. आपलो पर्सनल इंट्रस्ट पळोवपाचो. एक्झॅक्टली. सो सगळेच जाण आपलो पर्सनल इंट्रस्ट पळयता. एक्झॅक्टली. सो पर्सनल इंट्रस्ट तूं जेन्ना पळयता तेन्ना लोकशाय वीक जातलीच. तेन्ना अशे तरेचे लोक सामान्य लोकूय म्हणटलो न्ही आपल्याक कितें फायदो फक्त पर्सनल न्ही, सेल्फीश इंट्रस्ट. सामके इलिगल गोश्टी लिगल करून दिवपाच्यो अशे तरेचे इंट्रस्ट. सो तुमी आमच्या प्रश्नाचें सर उत्तर दिलें की चड हें जालां, लोक मतदार भायर सरले, मतदान केलां, हें कोणाक फायदेशीर ठरतलें हाजें एनालिसीस. हांव तुका आनीक हांव खोलान वाडीव टक्केवारी कोणाच्या फायद्याची हाजे संदर्भात फाल्यांच्या गोमंतकान आमी खूब एनालिटिकल अशे वेगवेगळे विशय दिल्ले आहात.
आनी कशे तरेन आनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट भुमिका घेतल्या. सो लोकांनी गोमंतक वर्तमानपत्र वाचपाक जाय. हांव परत परत सांगता, फक्त हांव ताजो एडिटर म्हणून न्ही, आमचो एग्रेसीव पेपर, आमी राजकीय नजरेन हो एक स्ट्रॉंग पेपर केला. आमी बेधडक बातम्यो लिहितात, बेधडक बरयतात, आमचे व्ह्यूज लोकां परस वेगळे, आमी गोंयचे प्रेमान बरयतात, गोंयचो कळवळो आशिल्लो वर्तमानपत्र. हे सगळे पळयत जाल्यार गोमंतक वर्तमानपत्र फाल्यां वाचपाक जाय. एक स्ट्रॉंग राजकीय पेपर कसो येता हाजी एक सामकी जिती जागती ज्वलंत देख म्हळ्यार गोमंतक. सो सरान जशें सांगलां की ही जी वाडीव टक्केवारी आसा मतदानाची, त्या फाटलें सगळें विश्लेशण कितें आसा, कोणाक फायदो जातलो, कोणाक लुकसाण जातली, कशी जाली, हें सगळें तुमकां फाल्यां आमचें दैनीक गोमंतक जो आसा ताचेर तुमकां वाचपाक मेळटलें. आमच्या परीन आमी हाचें विश्लेशण करपाचो यत्न केलो. सो सर तुमकांय बी आनी सर तुमकांय बी, तुमी दोगांनी आमी हांगासर हें भासाभास केली आनी लोकां पर्यंत एक व्ह्यू दिसभर आमी सकाळीं 7:30-8 भायर सरले, दिसभर आमी भोवले, तुका आमी स्टुडियोन बसयलो, आमी लोकां कडेन सामके डे टू डे दर 15-20 मिनटांनी पावपाचो प्रयत्न केलो. लोकां कडेन आमी उलयले, नुस्तेकार धरून मोटरसायकल पायलटा कडेन उलयलो. एक 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 वायब्रंट लोकशाहीच्या उत्सवाचे रंग दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केला. वोटींग करप ते तुमच्या हातान आशिल्लें आनी तुमी कशें वोटींग केलें तें तुमी केलां. ते कळटलें, 4 जुनाक कळटलें कोणाक केलां आनी कितें तें सारकें. सो आमी हांगासरच थांबता. आमचो तोणया मेळ जो आसा तो लोकसभेच्या अनुशंगान आमी चालू केल्लो आनी फुडें आमी असोच तो दवरतले अशे ज्वलंत राजकीय विशय घेवन. तोपर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक TV आनी आमकां फॉलो करात सगळ्या सोशल मिडियाचेर. आनी फाल्यांचो गोमंतक वाचपाक विसरूं नाकात, मुजरत घेयात आनी तो वाचत. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं.